जात्रेचो उत्सव म्हणजे एक ते 8 पर्यंत आसलो. आयज आमचो ऑफिशियल 8वो दीस आनी 8वो दीस आसा पळय ते आमचे वेजिटेबल वेंडर्स आसा पळय एसोसिएशन तेंची आयज सत्यानारायण पुजा आहा आनी तशेंच मागीर सांजचे एक 2 प्रोग्राम आहा. तेतून एक आमकां एक डायरेक्शन लिगल सर्वीस कोर्टानसून की एक ड्रग्स आसा पळय एब्यूज तेचेर एक ल्हानसो प्रोग्राम थंय म्हणून पूण आमकां रिक्वेस्ट आसलेली आनी ती कशी आहा की ड्रग्स अवेरनेस हो जो प्रोग्राम आसा पळय तो कंटिन्यूअस चालू आहा आनी त्या खातीर आमकां कोर्टानसून लिगल सर्विसीस अथॉरिटी आहा तेंच्यानी सांगलो एक ल्हानसो प्रोग्राम थेवया म्हणून. ते आमी 7 ते 7:30 पर्यंत तो प्रोग्राम घेतलो. नॉर्थ गोवा पोलीस SP नाल्यार कोण तरी येतले आनी तशेंच लिगल सर्वीसचे मनीस येतले. तेन्ना म्हाजी विनंती आसा की ह्या प्रोग्रामा खातीर लोकांनी मुद्दम उपस्थिती लावची आनी तो प्रोग्राम आसा पळय तो एक बरो प्रोग्राम आसा की आयची पिढी जी युवक आसा पळय ते खंय तरी चुकीच्या मार्गान हे वयता त्या खातीर तांकां काही तरी सल्लो दिवपाचो तो एक प्रोग्राम आयज करतले. ओवरऑल जर पयशे जात्रेचो जर आढावो घेत जाल्यार 1 ते 8 पर्यंत वेवस्थीतपणे भाविकान देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेतलें. तशेंच म्हाका दिसता की आमची वेवस्था काही प्रमाणात आमी सुदरोवपाची ट्राय केली आनी त्या प्रमाणे जरी एक 4 दीस भयंकर गर्दी जाली. शेनवार आयतार काल बुधवारा खुबशे लोक म्हणजे आमच्या म्हणण्या प्रमाणे म्हणजे आमच्याय कंट्रोलाच्या भायर आसलेले पण तरी आसतना जी आमी जी वेवस्था केल्लेली आहा त्या वेवस्थेतून म्हणजे ह्या सायडीक आमी झिगझॅग लायनी मंडप तशेंच पाणयाची वेवस्था केली. तशेंच कालांगूट सायडसून लोक येता म्हणजे म्हापसा कालांगूट रोडानसून तांकांय आमी मंडप घातलेलो आनी त्या लायनीनसून लोकांनी भाविकांनी आमकां कॉपरेट केलें. तशेंच आमी खुबशी ट्राय केली की लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवच्यो म्हणजे पाणी तशेंच सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी मागीर तुका फायर मागीर PWD ट्राफीक सेल म्हापसा पोलीस स्टेशन तशेंच आमचे मामलेदार एडमिनिस्ट्रेटर डेप्युटी कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर हेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां भयंकर कॉपरेशन दिलें. चोख पोलीस बंदोबस्त आसलेलो. आमी तशेंच प्रायवेट सेक्युरिटी घातलेलें. खंयसरूच म्हाका दिसना की लोकांची गैरसोय जाली. आतां एक 5% खंय तरी आमचे लोकूय खूब जालो थंय मग ह्या वाटेन त्या वाटेन मातशें कितें तरी गैरसोय जाता त्या बद्दलूय हांव दिलगिरी व्यक्त करता. आमी आतां ओवरऑल स्टडी केले की खंय आमी खंय चुकता ते सुदरोवपाचें आमी फुडल्या जात्रेक सुद्दां आनी मदीं आमचे श्रावणीचे हे आसता पळय ते सुदरोवपाचें आमी ट्राय करतले. सगळ्या भाविकांक आयज सांगपाची विनंती आसा की आयज आमचो महाप्रसाद 1 ते 1:30 ह्या दरम्यान सुरू जातलो. सांजचे आमचे 3 प्रोग्राम आसा ते सगळे भाविकांक येवन पळोवपाचे. तशेंच हांव महाजनाकूय आभार मानता की तेंच्यांनी हांगा पयलीं थोडे दीस काम केलें आतां 1 ते 8 पर्यंत काम केल्लेलें आसा तेंचे हांव आभार मानता. तशेंच ही आयची जी आमची आसा पळय ती ऑफिशियल आयज 8वो दीस आसा. त्या नंतर 9, 10, 11 अशी फेरी चालू दवरतली. प्रोग्राम आमचे कांय नासतले तरी सगळ्यांनी येवचें वेवस्थीत दर्शन घेवचें. ह्या ती फुडल्या 3 दिसांकूय तशीच आमी सेक्युरिटी आसतली चोख वेवस्था आसतली. तेन्ना म्हाजी विनंती आसा भाविकांक की आमी जी हे केला सिस्टम केला जी लायन जी खेळ्ळ्या त्याच लायनीन येवपाचें. 10 ते 11 लास्ट आमचो संडे आसतलो पूण ऑफिशियल ना तो लोकांनी येवचें वेवस्थीतपणे हे करचें आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक तुमी सगळ्यांनी आमकां कॉपरेशन दिलें कॉपरेट केलें. तशेंच आमचे हांवूय सगळे डिपार्टमेंट आसा पळय तांकांय हांव तेंचे आभार मानता की तेंच्यांनी सुद्दां खुबशे हे सहयोग केलो आमच्या बरोबर आनी हांव तेंचे आभार मानता. जय बोडगेश्वर सुशांत गांवकर सेक्रेटरी बोडगेश्वर देवस्थान. आमचो उत्सव 1 ते 8 तारीख पर्यंत जात्रा ही 91वी जात्रा. आयज लास्ट शेवटचो दिवस. भाविकांक विनंती आहा आयचो महाप्रसादाचो लाभ घेवचो आनी जात्रेचे तुका थोडक्यान म्हायती दिवपाची म्हटल्यार जात्रा ही आमी 8 दीस म्हणटा बरी जाली पूण तेज्या फाटसून पयलीं एक 15-20 दीस कमिटी जावं महाजन जावं भक्तगण जावं हेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केल्लो आसा.
आनी ही जात्रा सक्सेसफूल जावपाक सगळ्यांचो हातभार आसा. इतले आमचे 7 दीस प्रोग्राम जाला, आयजूय प्रोग्राम आसा. फेरीत मी बंदरी पळयता, लोक तरेतरेचे बिझनस करता. ह्या फाटी आमी गोबी मंचुरियन आनी तंदुरी चिकन बी ते आयटम बंद केल्ले ते FDA प्रमाणे, आनी ते खूब लोकांच्या जिवाक हानिकारकूय आहा. म्हणून आमकां विथ द कन्सल्टेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट FDA ते आमी बंद केल्ले आनी ते आमकां एप्रिसिएशन मेळ्ळा त्या कामाक वता. अशेंच आमी हे फुडें चालू दवरतले. सगळे जे सांगपाचें म्हटल्यार आमी तुका अध्यक्षान थोडक्यान सांगलें आसतलें कशी कशी वेवस्था केल्या आमी थिंगा एक्झीट पॉयंट केला, लोकांक रावपाक टेंट केला, स्पेशली बायो टॉयलेट घातले. आमकां इतलीं वर्सां टॉयलेटचे खूब कंप्लेनी येताल्यो, लोक भायर अनहायजेनीक कंडिशनान बसले यूज जाताले. सो 8 आमी बायो टॉयलेट प्लस आमचो सुरभ शौचालय आसा. सो टोटल ना म्हटल्यार 12 अशे लेडीज आनी जेंट्साक आमी प्रोविजन केल्लें आसा. आनी स्पेशली थँक्स म्हणपाचें म्हटल्यार ते डिपार्टमेंटाक हितून PI नवीन देसाय हेणें खूब हातभार केले. हांगा विजिलन्स आहा, सर्वेलन्स आहा तेंचो. PI नवीन देसाय हांव तेजे आभारी आसा. फायर डिपार्टमेंट जावं कलेक्टरेट मॅडम वर्षा परब, वर्षेकर, IAS ऑफिसर तेंच्यांनी आमकां हातभार केला. स्पेशल थँक्स हांव म्हणटा मिनिस्टर रघुवंत खंवटे हेंच्यांनी आमकां जात्रेच्या निमतान एक 10 बेंचीस प्रोवायड केल्ले आसा, ते आमी दिपस्तंभा कडेन घातल्या. तेंचे खूब आभारी आसा. आमचे दर्शक येता भावीक तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक लायन फॉलो केल्ली आसा. ताका लागून आमकां ह्या फाटी त्रास जाल्लो ना. सगळ्यांनी भाविकांनी बरें दर्शन घेतलेलें आसा. तसो अशीच कंप्लेन आमकां ना. प्लस आमी सिनियर सिटीजन कोण येयले आमकां लायनीन दिसले, गेटीर दिसले जाल्यार आमी ताका पर्सनली हाडलेले आसा. तशेंच किड्स, इन्फंट किड्स कोण आहा तांकां आवय बापूय घेवन येता तांकां हाडलेले आसा. प्लस प्रेग्नंट कोण वुमन आसा, कालूच एक तसो इन्सिडंट गर्देन आनी प्रेग्नंट एक्चुअली ताका आमी भितर व्हेल्ले आसा. सो ह्यो सुविधा आमी आमच्या तरेन जाता तितल्यो लोकांक प्रोवायड केल्ल्यो आसा. खंय तरी आमची एक बारीक सारीक खंय तरी फाटी उरल्या जाल्यार आमकां सजेशन दिवचें. आमी ते फुडल्या जात्रेक नाल्यार फुडल्या श्रावणी उत्सवाक डेफिनेटली इम्प्रूव करूं. आनी सगळ्यांक परत एकदां आमचे बरे जात्रा घडोवन येयल्या बद्दल सगळ्यांक आभार मानता. आनी असोच आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट आसतो. जय बोडगेश्वर. हांव शांत कुलकर्णी, उपखजिनदार श्री देव बोडगेश्वर संस्थान. आयज जात्रेचो आमचो 7वो दीस. 7 दीस एकदम बरे गेले सगळे, कसलेच बिघ्न घडोवंक ना. जात्रा आनंदान साजरी जाली. तरी अजूनय भाविकांची गर्दी खूब आहा. सगळ्या भाविकांक एक म्हणजे धन्यवादूय दिता. सगळ्यांनी बरें दर्शन घेतले. जात्रा एकदम मनपूर्वक मनान साजरी जाली. अजूनय जो देव बोडगेश्वर आहा असोच सगळ्यांक पावतलो. सगळ्यांनी आपली इच्छा मागची देवा कडेन, सगळ्यांची इच्छा मनोकामना पूर्ण जातली आनी असोच देव बोडगेश्वर सगळ्यांक पावतलो. देव श्री देव बोडगेश्वराची जो इतिहास आहा तो खूब एकदम व्हडलो आहा इतिहास. हांव खूब भुरगो आहा सांगपाक, पण आमचे वडील जावं आजोबा पणजोबा सगळे आसले ते इतिहास सांगताले सदीत की आमचे वडील सुद्दां जे फेरयेक वयताले आदी म्हणजे फेस्तांक जात्रेक वयताले आनी तांकां रातचे येताना खूब उशीर जातालो आनी ते सदीत देव बोडगेश्वरा पाव म्हणटाले. आनी अशीच एक नकळत कोण तरी व्यक्ती येताली तांकां घरा पर्यंत सोडटाली. आनी जे आमचे आजोबा पणजोबा आहा तेंच्यांनी जावं वडील आहा तेंच्यांनी आदी आयकले आहा की रातची फेरी जाता देव बोडगेश्वर देवाची. ती फेरी जाताना जो दाण्याचो आवाज येता तो सगळ्यांनी आयकलेलो आहा आदी. आनी सगळ्यांनी देवा बद्दल खूब सगळ्यांची भावना आहा आनी सगळ्यांची इच्छा भावना कितें आहा ती पूर्ण जाता सदीत. तशेंच जे कितें आजारपणांक लोक जे मागता नवस करता ती सगळ्यांची पूर्ण जाता. आनी असं नवस केल्लो केन्ना वाया वचना. देव बोडगेश्वर सगळ्यांक पावता आनी असो सगळ्यांक पावतलो. म्हाजें नांव श्यामदास पेडणेकर. हांव कमिटी खजिनदार. आज 91 वर्साची जात्रा उत्सव जाता आनी बहुसंख्येन लोकांची भरभराट आहा की जे लोक न ताना रावन कशे उबे रावन आपली देवाची सेवा करपाक वराचे कडेन उबे रावन येता खरें, बट परत वचना देवा सेवा घेतल्या शिवाय वचना. आनी तो बोडगेश्वर असो आहा राखणदार. आज तो म्हापशेचो गोंयचो न्ही, इंडियेचो न्ही, संवसारचो राखणदार. आज तो संवसार राखता. कसलेय केदी करून संकटपणाचे येयले ते तेजे मागले ते पूर्ण करता. असो हो राखणदार गोंयचो आमचो आहा. तेन्ना हांव भाविकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां ही तुमची जी भावना तेजे बद्दल आहा ती केन्नाच तुमी विसरूं नाका. तो ही भावना म्हणटा ती सदांकाळ जिवनान आसत तेजी भावना ती हृदयान दवरात आनी ते सेवेक येवपाक जाते प्रत्येक जातेक येयले अशें रावं नाका. इतलें सांगूंक सोदता. देव बोडगेश्वर कसो कितें पावता? हां,
देव बोडगेश्वराचे पावता कसो म्हणल्या नंतर कोणी येता बाबडो परिस्थिती तेजी कितें वायट बरें घडटा तेन्ना तो देवाक घेवन ताका सांगता देवा म्हाजें अशें घडना म्हाका कोण वायट नदरेन पळयता कोण वायट चिंतता तेन्ना तुवें तें निस्तारचें आनी त्या प्रमाणे तेजें निस्तारलें की तो ताका ते चरणा कडेन वो केळ्याचो फेणो किंवा घट घेवन येता त्या वेळेस समजूंक जाय की तेजी मनकामना ती इच्छा आहा तेणें पूर्ण केली भुरगेपणान जी जात्रा आमच्या टायमार जाताली ती जात्रा म्हणजे आमी एक चलोन आमी समज खोल्ले रावता खोल्लेच्यान चलत येताले कित्याक फक्त आमकां आश्टोड खाण मेळोंक जाय म्हणून तेन्ना व्हडले अशी उपस्थिती नासली ठरावीक लोक आसलो मागचेच आसलो आजूबाजूचो लोक आसलो आतां जो लोक आहा सगळो अशें म्हणूं येता की हिंदुस्तानाचो लोक ते जात्रेक आज येता आनी म्हणून अशी भरभराट जात्रेची भरभराटी जाल्ली आहा आनी गोड गरिबाचे धन्य कोण करता बिरता घेवन बसता तांकां सगळ्यांक यशस्वी तांकां प्राप्त धनसंपत्ती पास करून तांकां दिता कोणाचोच ते शॉप घातलो बाबा ते बडगेर गेलो आनी म्हाजो कांय वेव्हार जालो ना अशें कोणूच आज म्हणना 91 वर्सां जालीं आतां कोणूच म्हणचो ना हेजे फुडें कोणूय म्हणचो ना ही म्हाका खात्री आसा. नमस्कार, हांव कुणाल किरण धारगळकर श्रीदेव बोडगेश्वर संस्थानाचो उपसचिव जावन आसा आनी आमचो हांगासर आयज बोडगेश्वराचो जत्रोत्सव सुरू जाल्लो आसा. तर थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की संपूर्ण गोमंतकांत म्हणजे गोंयानूच न्हू तर गोंया भायरूय कर्नाटक महाराष्ट्र हे ह्या देवाक धांवन येतात सगळे लोक आपापले मागणे पूर्ण करतात आनी येतात हांगासर हें तुमकां खबरूच आसतलें. पूण देवस्थानाचो इतिहास सांगपाक गेलो जाल्यार देवस्थानाचे म्हणजे म्हाज्या म्हायती प्रमाणे पळोवपाक गेल्यार आतां ही 91वी जात्रा जाल्ली आसा म्हणजे खंय तरी 1934 किंवा 33 सालाच्यान हांगासर हें सुरू जालें. म्हणजे आतांचें जे हें येदें व्हडलें भव्य दिव्य मंदीर आहा ते पयलींचे जी आसली ती ल्हानशा घुमटी स्वरुपान आसलें आनी हें सगळें हांगासर शेत आसलें. हांगासर शेतकार येताले आनी शेतकार जे आहा ते घुमटी कडेन फक्त दिवो लायताले. दिवो लावपाचो कारण म्हणजे कितें तर आमचे बाबा शेत राख म्हणून ते त्या घुमटेक दिवो लायताले. कालांतरान जसजशे बदल जायत गेलो जेन्ना आपलें स्वरूप तेणी एका मनशाक दाखयलें त्याच्या उपरांत मागीर तो पुठ्ठ्याची जे आसा पळय ती प्रतिमा येयली आनी त्याच्या उपरांत मागीर आतां बऱ्यापैकी आमची मुर्ती उबी जाल्लेली आसा आनी अशा प्रकारे हो देवळाचो इतिहास जावन आसा. आनी आमच्या देवाक जे आहा पळय ते थोडे आतां केळी बेळी हाडटा पूण पयलीं हांगासर सगळे शेत करताले ताका लागून हांगासर शेतान जे भात लागताले त्या भाताची खिचडी घेवन येताले. म्हणजे ही परंपरा अजुनूय आहा. म्हणजे जे कोण पोरणे शेतकार जे आहा पळय ते अजुनूय देवाक जो आहा पळय तो खिचडीचो नैवेद्य घेवन येता. सो अशा प्रकारचे एक नवसाक पावपी आमचो बोडगेश्वर गोमंतकानूच न्हू तर कर्नाटक महाराष्ट्रांतसून लोक हांगासर येतात. आपलो नवस कितें आहा तो हांगासर मागतात आनी तो नवस पूर्ण जाल्या उपरांत यथाशक्ती आपल्या कडेन कितें जमता एक केळीचो घड म्हण कांबळ म्हण कितें हाडून दितात. देवाक असो स्पेसिफीक असो प्रसाद ना हांगासर की देवाक केळीचे देत दिवंक जाय अशें कांय ना. जशें हांवें तुमकां सांगलें की शेतकार जे आहा ते भाताची जी खिचडी पयले जे पीक येताले ते देवाक अर्पण करताले हांगासर आनी हें करताले कित्याक तो राखणो म्हणून. बोडगेश्वर हें नांव पडपाक कारण म्हणजे देवळाच्या फाटल्यान एक व्हाळ आहा त्या व्हाळाक तेकोनूच बोडगी म्हणून फुलां जातालीं ताका मराठीन केवडां म्हणटात आनी आमी हातो म्हणटात. तो खूब हें आसतालें फुलतालें आनी त्या फुलाक एक विशिश्ट प्रकारचो सुगंध येता. ती अजुनूय हांगासर आतां उपलब्ध जायना ती कारण काही कारणां लागून उपलब्ध जायना. पूण खंयसर हातो जर मेळटा जाल्यार जात्रे कडेन तो हातो त्या टायमारूच तो फुलप जाता पौश म्हयन्यात आनी तो देवाक आमी हें करता म्हणजे ती व्हांवतात. आनी त्या स्थानाक लागून त्या बोडगीच्या फुलांक लागून देवाचें नांव जें आहा तें बोडगेश्वर अशें नांव पडलें आनी तेन्नाच्यान आतां मेरेनचो जो आहा जे आत्ता गायत देवाचें जें नांव आहा तें खूब गायत चल्लेलें आसा. तशेंच हांगासर जे एक प्रथा म्हणजे थोड्यांक खबर आहा की हांगासर देवाक कोंबे सोडटात बोकडो सोडटात ती सुद्दां प्रथा म्हाज्या म्हायती प्रमाणे म्हणजे पुर्वजां कडल्यान किंवा जाणट्यां कडल्यान हांवें आयकलेल्या प्रमाणे कोण एक मनीस हांगा येयलो आनी आपलें काम जावचें आनी आपूण तुका मागीर कोंबो किंवा बोकडो दिता अशा प्रकारच्या पद्दतीन ही जी प्रथा आहा पळय ती हांगासर सुरू जाल्लेली आसा आनी ती आसता गायत हांगासर ही प्रथा जी आहा ती चालू आसा. म्हाजें नांव पंकज विठ्ठल गांवकर. हांवें आसा श्रीदेव बोडगेश्वर देवस्थान ह्या वर्साचो 91व्या जात्रे उत्सव 1 तारखेक देवाचो वर्धापन केल्लो 33वो वर्धापन तसोच 2 तारखेक 91वा महान जात्रा उत्सव देवाचो केल्लो. तशेंच हे वार्षिक प्रमाणे जे सगळे आतां फेरी लागलेली आसा भावीक येता आपली इच्छा घेवन येता. ह्यो 10 दिसाचो जे उत्सव आहा बरो देवा म्हणा सगळो देवा लोकांच्या कृपेन सगळ्यांच्या कृपेन भाविकांच्या कृपेन जे देव आतां व्हरून येयल्लो आसा आनी तशेंच जे देव वयली जे देव आतां घाटेश्वराची फाल्यांच्यान उत्सव चालू जातलो आनी तशेंच जे
सगळे आता येयल्लेले आसा, सगळे भावीक आसा जे आपल्या वार्षिक प्रमाणे मनान इच्छा घेवन येयल्ले तशीच जे फेरी लागलेली आसा, जे आता तुमचे कडेन जे सगळे जाण येयल्लेले आसा, तशेंच जे वार्षिक प्रमाणे देव हांव म्हणटा अख्ख्या गोंयाचो राखणदार आनी प्रत्येक आतां भावीक येता, हिंदू आसूं, क्रिश्चन आसूं, मुस्लीम आसूं, सगळ्यांची जात्रा आमी म्हणटात. आनी आयज मेरेन ते सगळे लोकांचे म्हापशेकारांचे जे महापूज सत्यनारायणचे व्रत आहा, तशेंच भाजयेकार आसता, टॅक्सीकार आसता, रिक्षेकार आसता, सगळ्यांनी आपले वार्षिक प्रमाणे प्रत्येक दिसा तेंचे सत्यनारायणचे व्रत केल्लेले आसा. देवाची जात्रा ही 10 तारखे मेरेन ही फेरी आसतली, देवाचो फुडलो आयतार मेरेन. तशेंच जे आतां देवूळ सगळे चालू आहा, सो भावीक चालू आनी तशेंच आतां तुमी पळोवंक शकता सगळे आतां वार्षिक प्रमाणे जे देवाची सेवा केल्लेली आसा ते सगळे बरे भाशेन जाले म्हणून आमी तुमकां लोकांकूय देवाक नमस्कार करता की ह्या वर्सा बरी देवा ह्या वर्साचो उत्सव घडोवन दिलो म्हणून. आनी तशें वार्षिक प्रमाणे देव म्हापशेचो राखणदार जे सगळे आतां देवा कडेन सेवा केलेली आसा, जे भावी गेल्लेले आसा, पुजा केल्लेली आसा, सगळे देव वार्षिक प्रमाणे जे देव घडोवन येयल्लेले आसा. आतां आमी देवाच्या रायट सायडीक कणकेश्वर देव आसा, देवाचो एक पार्ट देवूच म्हणूंक शकता. थोडे आयटम्स आमी वयर दिवंक शकना, केळ्यांचो मान तशें केळ्यांचो मान आमी वयर दिता, सकयल्लो मान सूर रॉड जे कोण विडी पेटयता ते सकयल ते घंटेक पेटयता. ते सायडीक खापरेश्वर देव थंय दाणेकार आसता, गांवकार आसता, ते लिस्ट काडटा लोकांची, वडाचें झाड दिसता ते दोनूय देवाचे पार्ट्स म्हणटा. फुडें देवाची पादुका आनी जे दिपस्तंभ देवाच्या फुडें दिसता ते आई शांतदुर्गा म्हापशेची ग्रामदेवी तिच्या नांवान ते देव दिपस्तंभ बांदलेले आसा. पयलींचे आतां म्हणूंक शकता, पयलीं आतां भावीक क्वॉन्टिटी सारकी कमी येतले, थोडे देवाचे हे जाले, देवस्थान बांदकाम जालें. आतां तुमी पळोवंक शकता कंटिन्युअस क्रावड आसा, कंटिन्युअस भावीक आसा, प्रत्येक दिसा लायन लागलेली आसा. आनी आमी लोक तशेंच म्हापशे सगळे पुलीस अधिकारी तशेंच जे कोण आतां हे जात्रेक सेवेक येयल्लेले आसा, सगळ्यांनी बरे भाशेन देवा तेंचे सगळीं कामां घडोवन दिल्लेली, सगळे स्मूथ देवाचें दर्शन जाल्लेलें आसा. कसलीच अडचण आजून मेरेन येवंक ना. आनी उत्सव आनी देव हो आमचो अखंड म्हणून सगळे गोंयाक पावता. आनी तशेंच वार्षिक प्रमाणे देव आमचो देवाचें नांव तुमकां खबर आसा, हे सगळीं शेतां आसलीं पयलीं, हांगा कांय वाटे नासले, कांय नासले, लायटी नासली, देव हांगा झाडां आसलीं, तेजे थंयच्यान देवाचें नांव डेडिकेट जाल्लेलें आसा बाबा कणकेश्वर म्हणून. आनी तशीच देवाचोच एक पार्ट म्हणटा, देवाचें एक झाड मदलें तें आमी पारफळाचें झाड, ते देवाची रेस्टिंग प्लेस. तशेंच हांगा तुमी कंटिन्युअस लोक पळोवंक शकता, 24 वरां ओपन आसता, खंयचे भावीक येवन पळोवंक शकता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.